फादराक मध्यस्थी दवरून नुस्तेकारांकडेन उलोवन वास्को मार्केट बांदपाच्या कामाक सुरवात जातली। वास्कोकारांक आनी नुस्तें विकप्यांक ज्या तरेन मार्केट जाय त्या तरेन मार्केट बांदून दितले म्हण वास्कोचो आमदार दाजी साळकार उलयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। गेले एक म्हयनोभर आमी तांचे कडेन डिस्कशन्स करताले शिफ्टिंगा खातीर आनी तांच्यो थोड्यो मागण्यो आशिल्ल्यो, सो त्यो मागण्यो आमी खुबश्यो पूर्ण केल्यो। सो आज आमी परते फादराक घेवन आयिल्ले। फादर तांचो रिप्रेझेंटेटीव कसो ताका तांचेर खूब ह्यान भावार्थान आमकांय बी, सो आमी फादराक मदीं दवरून अशें सगळें हें करताले। सो आज खंय तरी ती हॅपी आसा की भायर सगळें बंद जालां। थोड्यो गजाली आसात त्योय तांणी आमकां सांगल्या आनी त्योय सेटल जातल्यो आनी म्हाका दिसता येता काळान म्हाका दिसता बेगीनूच हो मार्केट बांदपाक आमी स्टार्ट करतले। आता सद्याक तांकां शिफ्टिंग करपाचें बी कितें प्लॅन केला? मे बी ह्या 15 दिसां भितर प्लॅनिंग चालू आसा। ते 15 दिसां भितर थंय शिफ्टिंग टेम्पररी लोकेशनान शिफ्टिंग करतले आनी तांकां शिफ्टिंग करतकीर हांगा काम चालू जातलें। ताच्या पयलीं फादराक सांगलां आमी एक मेमोरेंडम करून तांकां कितें जाय कशें जाय तें करून फादर करतलो। मागीर आमचो CEO बी बसून आमी एक सॉर्ट आवट करतले आनी 15 दिसां भितर शिफ्टिंग जातलें। मागीर ते अग्री जाल्ले आसा, सद्याक तुमची मिटींग जाल्ली आसा, एग्री जाल्या ते हॅपी आसा। म्हणजे आमी इनिशिएटीव दाखयला, अजून पर्यंत केन्ना कोणें करूं नाशिल्लें तशें आमी करून दाखयला। सो तांकांय आमचेर विश्वास बसला आनी तो विश्वास आमी तशेंच दवरतले। तांकां जाय तसो मार्केट तुमी करपाक तांकां तसो मार्केट वास्कोकारांक जाय आनी तांकां जाय तसो दोगी जाणांक मेळून कसो जाय तसो जातलो। इतलो तेल हें तर काम उरलें फाटीं जाल्यार कित्याक भायल्यान विकता पळय तें बंद जायना आसलें। एटलिस्ट दाजी बाबान एक फावट आपलें उतर दिलें आनी कितेंय जावं ताणें कशेय भाशेन आपलें जाता पळय ते भाशेन हें पळय मेजर फोर्स भायल्यान विकतालो तो सद्याक बंद जालो। आनी हे भाशेन आमच्या नुस्तें केल्या भयणाक एक खात्री जाल्या खरें दाजी बाब आपलें उतर दिता पळय तें पाळटलो। आनी म्हाकाय जाल्यार खात्री आहा जरी तर खूंय तरी आसतना जितले फोर्स आहा जाल्यार हें ताणें उतर दिलां आपूण तें बंद करतलो। कित्याक भायल्यान विकपाक परमिशन नासतना जायना म्हणटच ताका परमिशन ना म्हणटच खंयचोकार खंयचें ऑर्डर करून तांकां विकपाचें बंद करूं येता। आनी म्हाका खात्री आहा हें पयलीं सगळें आमी आवडेता न्यू बाजार जावपाक जाय, नवी सोंपेपणां मेळपाक जाय। तरी सोंपेपणां न्हय फकत आमचें नुस्तें विकतल्यांक पूण नुस्तें घेतल्यांकूय फायदो मेळटलो। फादर, यू हॅव बीन व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल आयज मेरेन तूं तांकां लागून झगडला। टुडे यू आर रिलीव्ड आफ्टर अ लॉंग टायम, थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस। आय एम व्हेरी होपफूल। हें पळय इतलो तेंप आमी जरत करून येयना एक दीस शार्दीत पावयतले म्हण शॉपाक। वास्कोकारांक जाय आनी आमच्या नुस्तेकार भयणींक कितें जाय तें फावो जातलें आमी सारकें